मया सिवेजीच्या टाकयेत पडिल्ली म्हशीची सुखरूप सुटका करपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें। शुक्रारा मयेच्या फामाद तळ्याकडेन सरकारी कॉटेजीचे शिवरेज टाकयेत म्हस अडकून पडली। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर येवन म्हशीक सुखरूप भायर काडली। पळयात। सकाळी कॉल आयलें की मय हांगा बिहायंड लेक एक गव्हर्मेंट कॉटेज आसा थंय म्हस पडला सर्विस टँकी म्हणून। पण हांवें पळयता जाल्यार ती वयर प्रोटेक्शन केल्लें आसलें आनी म्हस भितर पडलेली आनी सायडीक हें आसलें वारां आसलें तेन्ना ती खूब डिफिकल्ट आसलें काडपाक। पण आमच्या स्टाफान ती शेअर्स कट यूज करून कशें तरी तिका काडली भायर। पण तांकां सांगलें इंस्ट्रक्शन दिलें आनी ती तें बंद करून घेयात म्हणून ती ओपन आसलें। शेवटी एक गव्हर्मेंट कॉटेज ती ओपन करपाक जायना की फाल्यां आनी कोणी थोडे सर भितर आमकां सांगलें की ते बंद करा म्हणून। तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले आता? म्हणजे स्टाफ ड्रायव्हर ऑपरेटर कपिल गावस, फायर फायटर अमोल चोल्लेकर, समीर शेट्टी, महेश नायक, अमोल आशीष मल्लेकर। म्हणजे ते म्हशी कितें जावंक ना न्हू? मातशी आमी सेफली काडली वयर। पण तांकां सांगलें आमी ते वारो आसलें न्हू ते डेंजर आसलें ते वारा बरी कट केले आमी